करता हे फर्स्ट ऑल गोवा दांडिया गरबा दांडिया कॉम्पिटिशन हांगा आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या मार्ना पंचायत एरिया गुडे दांड्यार ऑर्गनायज करपाक जेन्ना आमचे भुरगे येयले वी वर ऑल म्हळ्यार हुंयचे वेन्यू धरतले ते पयले म्हटले हांगा ह्या दिसांनी कितें काजाराची दीस स्टार्ट जातात सो एवरी सॅटर्डे संडे हांगा कसले नाल्यार कसले फंक्शन आसता सो विनय बाबाक विनय फुलारी ताका पयले देव बरें करूं म्हणटा आनी बाब एलिसनाक तेणी आमकां हो ब्युटिफूल वेन्यू दिलो म्हणून अदरवायज आर सेकंड ऑप्शन वॉज दे मार्केट प्लेस तोय ओपन बट आय रियली थँक बाब विनय फुलारी and Ellison and his entire staff for giving us this venue. Secondly, Bab, Amso Akshay, Ravish, Rubam, let this be an annual event. Yeah, आम्ही या वर्षा गरबा नेक्स्ट इयर आणि कितें बट आमच्या दिवाळीच्या आमच्या नवरात्रीच्या दिसा आमच्या वाटेन हांगा शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें नाल्यार कितें ग्रँड इव्हेंट आसूंक जाय थोड्या दिसांनी आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन एवरी इयर आमी आकाश कंडील कॉम्पिटिशन दवरतात मागीर क्रिसमसाक स्टार कॉम्पिटिशनां दवरतात पूण शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन असलो व्हडलो मेगा एक तरी 1-2 वर्सां जावंकूच जाय आनी हांव थँक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द रायझींग बॉयज ऑफ ऑशेल फॉर ऑर्गनायझींग आनी म्हाजो स्टाफ एंटायर स्टाफ बाब विराज एंड द एंटायर स्टाफ वी कोलॅबोरेटेड विथ देम and to make this event a success सांगला त्या प्रमाणे या आमचे भारतीय कल्चर नॉट गोवन बट भारतीय कल्चर आमचे डान्स हो आमचो गरबा दांडिया आणि आताच आमचे माणकुले भुरगे बाय मंगेशाचे चेडू सी वॉट आय ऑलवेज से इज पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टंट प्राइजेस सगळ्यांक मेवता म्हणून ना बट पार्टिसिपेट and then only that fear stage fear म्हणटा ती वयता भुरग्यांतल्यान आनी आयच्या दिसा 25 ग्रुप्स फ्रॉम ऑल ओवर गोवा दे हॅव पार्टिसिपेटेड आमी ते नवरात्रीच्या दिसांनी करूंक सोदताली बट द ग्रुप्स गो हियर देर एवरीवेअर एंड वी डोंट गेट दॅट्स वाय हे सॅटर्डे संडे दवरले आनी फाल्यां शार्प एट 9 o'clock वी वील बिगीन विथ द फायनलिस्ट आयच्या दिसा 25 ग्रुप्सूय परफॉर्म करतले आणि टुमॉरो विल बी द परफॉर्मन्स ऑफ द फायनलिस्ट five groups from 5 groups will be selected by renowned judges for the day and tomorrow will be the final सगळे आमच्या शिवोलकारांक उलो करता फाल्यां 9 घेवचे आणि हेजो आनंद तुम्ही घेवचो सेकंडली आमच्या आकाश कंडील कॉम्पिटिशन आमच्या पर्रा गांवांत जातले ऑन 10th of November इट इज ऑल गोवा आकाश कंडील कॉम्पिटिशन होयच आणि 30,000 फर्स्ट प्राइज आहा आणि हे बऱ्यातले बरे प्राइजेस आहा सो तितूनय तुम्ही भाग घेवचो आणि आताच घरान तो आकाश कंडील घरान तुमचो करचो रेडीमेड घालून घेवन येवपाचे ना कोणेच दॅट कॉम्पिटिशन इज स्पेशली टू फोकस कित्याक आमी आमचो यूथ ह्या दिसांनी आमी पळयतात सगळे हा नरकासूर करपाक बिजी आहात बट द रियल एसेन्स ऑफ दिवाली इज दॅट लायट आकाश दिवो नरकासूर इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट बट आमच्या घरान आमच्या हातीन तो आकाश कंडील करून आमच्या घरान जेन्ना लायता तेका एक नेच सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आमची वडील आहा ती केन्नाच बाजारांतल्यान तो 100 रुपयाचो ना 200 रुपयाचो ना 500 रुपयाचो आकाश कंडील करी नासली घरा आपूण बसताली आणि आपूण तो आकाश कंडील करताले आणि तितून ती उर्बा दुसरीच आसा माझ्या हातीन केल्लो सो वी वॉन्ट टू प्रमोट दॅट वी वॉन्ट टू गो बॅक टू आवर बेसिक्स आणि आमच्या युथाक स्पेशली तुम्ही फुडाकार करचो तो आकाश तो नरकासूर आसता तो आसताच तेजेर पूण हो आमचो आकाश कंडील आपल्या हातीन करून there are many more days to go another 9-10 days to go so आकाश कंडील करून आणि तितून प्लास्टिक बाय यूज करप ना इट शुड बी अ इको फ्रेंडली आकाश कंडील आणि बऱ्यातलो बरे जजीस येता आणि 30,000 इज द फर्स्ट प्राइज सो आमच्या शिवोलकारांक हे बऱ्यातले बरे प्राइज
घेवचे म्हणून आमची मागणी आणि तयारी करात. बिसाइड्स दॅट नारकासूर वो आकाश कंदील की आकाश कंदील कितले दीस, हाऊ मेनी डेज इट स्टेज इन द हाऊस, कितले दीस, एक महिनो, फॉर 1 month, फॉर अराउंड 1 month तो आकाश कंदील आमच्या घरान असता. तो नारकासूर एक राती तो लासून गेलो, पण तेका कितलो आमचो यूथ दीस रात ते करपाक तळमळटा. दॅट इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल. Put your heart and soul into that, but put your heart, soul and mind into making that Akash Kandil, which will remain in your house as your pride for around 1 month, because Akash Kandil symbolizes Diwali. That is what we want to stress on. So Akash Kandil competition 10 तारखेर, it is not competition as such, it is celebration.